department will consider to ban glass bottle which includes beer, whiskey bottles, other glasses, drinking glasses, also plastic, also ban all type of plastic bags to carry on the beach. In this thing with all the other beach destinations in the world, including Sri Lanka has banned. You can only bring cotton bags or khadi bags. Because our caution is very simple: whether the government will ban all glass bottles, plastic bags to carry on the beach, and what time frame will you put to ban this, and what is the action? म्हणजे जे फाईन जी असतली ती कितली असतली आणि ही फाईन कोण घालतलो? वेदर IRB जे डिप्लॉय केल्या बीचार घालतले काय टुरिझम डिपार्टमेंट घालतले? आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आवर कलंगूट, कांदोलीम बाग, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बीचेस इन गोवा. सेफ्टी इज फर्स्ट. ये मिनिस्टरान आमकां सांगचे. फर्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, बाब मायकल लोबोंचा विषय घेतला तो खूप महत्वाचा असा, गंभीर असा आणि सरकारान त्याची दखलूय घेतलेली असा. एक म्हणल्यार जेन्ना टुरिस्ट येता, वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट इन डिफरंट फॉर्म्स बट बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम. एक अर्थ म्हणजे स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो, डिरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना, वी आयडेंटिफाय दीस पर्टिक्युलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहol and drinking of glass bottles on beaches has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 परत अपडेट करून serial number 10 is very clear कि activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. And taka speaker sir, anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000 or shall be liable for action under section 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. आता स्पीकर सर प्रश्न खंय येता? प्रश्न येता की बॉटल्स बिचार कशे येता? शेकवाले जे आमचे आसा ते बॉटल्स काय बिचार व्हरपाक दिना. डिस्पेन्सिंग करून कोणी बिचार वता ते आमचे शेक भाव काडटा, प्लास्टिकान घालून तांकां दिता. प्लास्टिक जरी पडले आमी ते बीच क्लिनिंग एजन्सी काडटा. प्रश्न खंय येता? जे आमचे वाईन स्टोर असतात, जे बाकीचे कडेन आमचे बॉटल विक्री असतात, ते लोक जे घेता इज नॉट फॉर कन्झम्पशन इन पब्लिक प्लेसीस. व्हेरी क्लियर. ते खंय व्हरून ते घरा कडेन पी आनी कितें ताजे खातीर बरें आसा. These people sometimes come on the beach, तांकां दिसता बापायले बेस्ट कशें, and they try to misuse this particular place की हांगा जाय ते आपूण करूंक शकता, कुछ भी कर सकते हैं. ताच्या खातीर स्पीकर सर, जरी आमी हो न्यूसन्स आयडेंटिफाय केला आणि इन्सिडेंट ऑफ ब्रोकन ग्लासीस स्पीकर सर हाजेर आमी पूर्ण फोकसूय दवरिल्लो आसा. नंबर ऑफ केसीस हॅव रिड्यूस्ड. 22 समज जवळ जवळ 2 आशिल्ल्यो, 23 4 आशिल्ल्यो, 24 जवळ जवळ 20 जाल्यो, जाल्यार 25 आज 6 महिने जाले एकूय केस रिपोर्टेड ना. ताच्या खातीर स्पीकर सर हो विषय आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्याकडे घेतलो, वी हॅड अ मिटींग विथ द जॉयंट डिपार्टमेंट्स आणि एनवायरमेंट आणि क्लायमेट चेंजान 16 ऑगस्ट 2024 ऑफिशियल गॅझेट काढले, जातूंतल्यान तांणी डेपोजिट स्कीम नोटिफाय केली. डेपोजिट स्कीम कितें म्हणटा की जो दुकानवालो आपले विक्री करता ताणें कस्टमरा कडल्यान डेपोजिट घेवचें आणि जेन्ना ती बाटली परत ताणें घेतली डेपोजिट ताका रिफंड करचो. हे ऑलरेडी नोटिफाय जाली, इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. पयर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांची मिटींग घेतल्या तेन्ना हे जाता इतले बेगीन अर्लियस्ट इम्प्लिमेंटेशन करचें म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा. वी आर interested to ensure that the tourist gets a good experience like how it goes in other countries and other states. We will ensure with the help of the Chief Minister immediate implementation of this notification which has been issued by Department of Environment and Climate Change to ensure smoothness on the beach. So एक वाटेन bottles breaking बंद जावपाक सामके अत्यंत गरज आसा. रिस्पॉन्सिबल टुरिस्टांक आमी जरी ते वागले ना तांकां बूक करपाक न्यूसेन्साच्या अंडर आमी बूक करतात. एट द सेम टायम हे इम्प्लिमेंट केल्या स्पीकर सर त्यो गजाली ज्यो बाब मायकल लोबो सांगता नॉट ओनली कलंगूट बट पूर्ण बीच बेल्टार ताजेर म्हाका दिसता तोडगो मेळटलो. स्पीकर सर, मंत्र्यान आन्सर दिला. म्हाका इतलें विचारूंक जाय, what is the amount of fines collected for the last 1 year? हे बॅन जे आहा हे गेली 10 वर्सां आमी आयकता ह्या ऑगस्ट हावसान. लास्ट 10 years we are hearing that we have banned. आदी मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले तेन्ना IRB काम करताले, पूण ते 8-10 दिसूच काम करतात. आणि ते बुक जे आहा हे पुलीस स्टेशनान आसता स्पीकर सर. पुलीस स्टेशन जे जो ट्युरिस्ट आहा तेका व्हरचो पडटा, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरचो पडटा आणि तेका ती फायन दिवची पडटा. हे मेकॅनिझम तू केन्ना जाग्यार
घालतलो आणि कोण घालतलो डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम विल पुट और वेदर गोवा पुलीस विल पुट हे क्वेश्चन आणि हाऊ मेनी बोर्ड्स आर डिस्प्लेड म्हणजे बिचार वयताना कितलेच वाटो हा प्रत्येक हॉटेलाच्या सायडीकसून एक वाट असता एक वाड्यांसून 2 वाटो असता अशे कोलवा हा आरंबोल हा केरी हा कलंगूट हा कांदोली हा वाटो हा थिंगा बोर्ड्स घालूंक जाय ते तुम्ही जर तर घालूंक सोदिना सायनेजीस घालूंक जाय जाल्यार तुम्ही पंचायतीक सांगा पंचायतीक लेटर करा हाऊ मेनी बोर्ड्स ऑफ नो ड्रिंकिंग ऑन द बीच विथ बॉटल मीन नो टेकिंग बॉटल्स ऑन द बीच अँड ड्रिंकिंग नो कॅरिंग प्लास्टिक बॅग्स ऑन द बीच हे डिस्प्ले तुम्ही केल्ले हा करूंक ना जाल्यार केन्ना पासून अशे बोर्ड घालपाचे तुमचो प्लॅन आहा तुम्ही घालिना जाल्यार विलेज पंचायतीक तुम्ही केन्ना वयतले आणि टाइम फ्रेम कितें येतो आणि हू इज गोइंग टू पुट द फायन्स हे म्हाका पयली जाय म्हणजे अंटील अनलेस यू डोंट पुट द रेस्ट्रिक्शन म्हणजे तू जर तर शिस्त हाडिना तू जर तर सांगिना ट्युरिस्टाक नॉट अलाउड म्हणून बोर्ड दिसना ते करीत रावतले आणि आमकां ट्युरिस्ट बरे जे येता पळय ते बंद जातले हांव मिनिस्टराक सांगता प्लीज रिप्लाय टू दीस स्पीकर सर बाब मायकल लोबो म्हणटा ते सारखे आसा सिवीक सेन्स मनशाक जेन्ना नासता तोच मनीस जो गोंया आसता वागता तो इंडियन ट्युरिस्ट आसूं कोणी आसूं तो जेन्ना भायल्या देशान वता चॉकलेटीचो रॅपर सुद्दां खाली बॉल्सान घालता भायर उडयना कित्याक उडयना भंय आसता की कितें आपल्याक तो एरिया स्वच्छ करून परत येता तोच ट्युरिस्ट जेन्ना टुरिस्टीक लोकेशन लायक गोवा ऑर एनी अदर प्लेस येता तो म्हणटा आपल्याक जाय ते करूंक शकता ती स्पीकर सर पयली मनस्थिती मनशाची जर टुरिस्ट म्हणटा ती बदलपाची गरज आसा डूज अँड डोंट बोर्ड्स ह्या सिजनाच्या पयली स्पीकर सर तांणी पयली हो विशय मांडिल्लो आसा आमी गृहीत धरता की डूज अँड डोंट्स खरी गरज आसा लावया सिजनाच्या पयली आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्टन बीच एंट्रन्सीस जे करता त्या बीच एंट्रन्सीस सगळे थंय आमी बोर्ड लायतात सगळे कोस्टल एमएलएन खंय दिसता की हांगा बोर्ड लावन दिवचे सगळ्यांकडे आमी बोर्ड डूज अँड डोंट्स लावन दिवया जातूंतल्यान सगळ्यांक 2 लँग्वेजी दिवया एक इंग्लिश दिवया एक हिंदी दिवया सो पीपल अंडरस्टँड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द सेम टाइम स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या आमदारांकडे कोस्टल एमएलएच्या जे पंचायती आसा पंचायतीचो तितलोच आमकां सपोर्ट मेळपाची गरज आसा कित्याक जाता स्पीकर सर मैमा तू करून कांय फायदो ना बीच स्ट्रेच आमी पळयता पूण गजाल्यो बिचार येता आसतना थंयच्यान सुरू जाता दुसरें कलेक्शन करपाक स्पीकर सर आमच्या बिचाचेर आमी वॉर्डन दवरिल्ले आसात वॉर्डन्स आर मॅनिंग द बीच एन्श्युरिंग दॅट द बीच इज क्लीन दुसरे बीच विजील आसा बीच विजील एपान आज पब्लिकाक ओपन दवरिल्ले आसा की तुका बाटली हांगा दिश्टी पडली फुटल्या कचरो दिसलो प्लास्टीक दिसले कितेंय दिसलें ब्रोकन लाकडाचो ट्वीक दिसलो फोटो काड आनी त्या एपार अपलोड कर बीच विजील एपार त्या बीच विजील एपार आशिल्ले 2 वरां भितर त्या बीच क्लिनिंग एजन्सीन येवन ते क्लीन करचे पडटा आनी क्लीन जाला म्हूण सांगचें पडटा मेकॅनिझम आसा आता फायनाचे मेकॅनिझम स्पीकर सर करता आसतना वॉट एवर दीस वॉर्डन्स आर वी आर एन्श्युरिंग दॅट द टुरिस्ट पुलीस युनिट is closely working with the tourism department to ensure this enforcement happens पण ते फायनी पेक्षा स्पीकर सर आम्ही सोल्युशन काढपाची गरज आहे ते बारीक फायन पण ते बारीक फायनान जे गोंयचे नाव वाट लागता ताका चड डॅमेज जाता ताज्या खातीर जे प्रिकॉशनरी घेवचे पडटा इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कायदो एडिशनली करचो पडटा मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी बिफोर दीस सीजन स्टार्ट करतले स्पीकर सर म्हाका एक क्वेश्चन जो आहा माझो पॉइंटेड आहा की until and unless we don't start giving fines the message will not go clear across all the states of India wo fine mechanism honorable chief minister म्हणजे पहिलो गोवा पुलिस दिताले whether honorable chief minister will consider to do it on regular basis to send a message across India that if you bring bottles on the beach and drink or bring plastic on the beach and litter it you will be fined हे आमकां मेकॅनिझम गोवा पुलीस अंडर आयआरबी करतलो ओ ना हे चीफ मिनिस्टरान सांगचे आमकां स्पीकर सर टुरिस्ट पुलीस युनिटाक पूर्ण पावर दिल्लो आसा टू स्टार्ट टेक द एनफोर्स आसा आणि आमकां एडिशनल नंबर जे जाय ते घाल्ले आसा स्पीकर सर सीएमान प्रॉमिस केला बिफोर सीजन स्टार्ट एडिशनल नंबर्स दितलो 104 किलोमीटर बीच स्ट्रेच प्लस हिंदलँड प्लस वॉटरफॉल सगळ्याकडे स्पीकर सर एक पुलिसाची जे आज पयर पुलीस स्टेशनाचो हे आयिल्लो नंबर्स सीएमान सांगला की जेन्ना नवे आता पुलीस येता तेन्ना वी विल एन्श्योर दॅट पुलीस इज गिवन टू टेक केअर ऑफ द बीच स्पीकर सर बाप एकूच मिनिट बाप मायकल लोबो हांणी जो प्रश्न विचारलो पळय न्ही प्रत्येक फावटी जर आमी पुलिसाक बिचार दवरून ताका फायन मार म्हणून सांगले न्ही जाल्यार उलटी परत
आमदारां कडल्यान आनी लोकां कडल्यानय कंप्लेन येता की कंटिन्युअसली पुलीस हॅरेसमेंट करता म्हणून. त्या खातीर आमी अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि स्ट्रिक्ट विजील इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. इनिशियल स्टेजच्या खातीर त्यांनी म्हटलें की 8 दीस तुमी ताका फायन दिले आनी मागीर बंद केले म्हणून. इनिशियल स्टेजीचेर खंयसरूय अशा पद्दतीन अकॉर्डिंग टू अवर गोवा पुलीस एक्ट आनी इंडियन पिनल कोड तेज्या अनुसार ज्यो गजाली करपाक जाय इट इज टू ब्रिंग द रेग्युलरायज दीस थिंग्स. हे करप इम्पॉर्टंट आहा. पण स्ट्रिक्टली ते पुलीस धरून प्रत्येकाक फायन मारीत बसत जाल्यार इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम. म्हणून अकॉर्डिंग टू द आमी ज्यो गजाली टुरिजम मिनिस्टरान सांगल्या त्यो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुलिसे कडल्यान जो जाय सपोर्ट आनी सहकार्य ते सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटाक मेळटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.